Yes. चालेल सगळ्यांचे. हो. गुड आफ्टरनून सगळे. तुम्ही सगळेजण जाणा लास्ट टाइम आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगलेले की आम्ही आता जे फुडले इलेक्शन आहा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आणि फुटबॉल एज अ सिम्बॉल हेचेर आम्ही कंटेस्ट करतले म्हणून. सो हेच्या पयलीं आमी 26 कॅन्डिडेट्स ऑल ओव्हर गोवा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसले ते 26 कॅन्डिडेट आउट ऑफ 40 आमी डिक्लेअर केल्ले जे GSRBच्या अंडर आसले. सो तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे सगळे जे कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर केल्ले ते RGBच्या बॅनराचेर RGBच्या अंडर आनी फुटबॉल एज अ सिम्बॉल हेचेर ते कंटेस्ट करतले. सो ते लास्ट 3 लिस्ट जाल्ले आमचे. आतां आमी एक 4th लिस्ट आयज तुमच्या फुड्यान दवरता. आज जेन्ना आमी 3 लिस्ट डिक्लेअर केले तेन्ना आमचे कॅन्डिडेट जेन्ना लोकां फुड्यान गेले, लोकां कडेन डोर टू डोराक पावले तेन्ना लोकांनी तांकां वेलकम केले आनी लोक खूब हॅपी आसा की आमी फ्रेश फेसीस दिला म्हणून. जे भुरगे गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून वावरता त्या भुरग्यांक आमी सिलेक्ट केला म्हणून आनी ते एज अ कॅन्डिडेट म्हणून ह्या फावटी कंटेस्ट करतले. गोंयकार भितलेले आसा हे जे उडक्यो मारता तेचे राजकारण पळोवन. लोक भितलेले आसा हेंचे लास्ट मुमेंट रिजायन जावप, दुसऱ्या पार्टीन एंटर करप ते पळोवन. आनी लोक हेंचे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जेतून ते पयसो यूज करता, रिलिजन यूज करता, कास्ट यूज करता आनी दादागिरी यूज करता. लोकांक एका दबावान दवरता, प्रेशरान दवरता, लोकांक धमकयता, कोणाक काय उलोवपाक सुद्दां दिना. सो ही दहशत जी जाल्ली आसा हेका लोक सामके भितलेले आसा आनी लोक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फ्रेश फेसीस दिला आनी आमी 40 सिटां कंटेस्ट करता म्हणून लोक खूब हॅपी आसा आनी आमकां डोर टू डोर जेन्ना वयता तेन्ना लोकांचो चड बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आयज आमची 4th लिस्ट आसा ती आमी डिक्लेअर करता. सो 4th लिस्टान आयज आमच्या 7 कॅन्डिडेट्स आयज आमी डिक्लेअर करतले. सो हेची नांवां कितें आसा ती आमी तुमकां सांगता. सो 26 प्लस आयचे 7 आसतले आनी उरलेले जी लिस्ट आसा आमची ती लिस्ट दीस विकेंड हो सॅटर्डे संडे म्हटल्यार आमची फूल लिस्ट ऑल 40 लिस्ट आसा पळय ती आमी आउट करतले. सो पयलो म्हटल्यार शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गौरेश मांद्रेकर. फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी वॅलेरी फर्नांडीस. बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेजमंड फर्नांडीस. कोरिया कॉन्स्टिट्युएन्सी समीर साताडेकर. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आंद्रे विएगस. दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गौरीश बोरकर. आणि लास्ट केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी विशाल देसाय. सो हे आयचे 7 कॅन्डिडेट आमी तुमच्या फुड्यान दवरलेले आसा. जसो मोग तुम्ही पयल्या 26 कॅन्डिडेटांक दिला तसोच मोग, तसोच सपोर्ट, तसेच ब्लेसिंग्स तुम्ही आमचे आयज जे कॅन्डिडेट आमी 7 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला त्या कॅन्डिडेटांक तुमचे आसतले आनी ह्या कॅन्डिडेटांक तुम्ही मोठ्या मतांनी, खूब मतांनी तुम्ही तांकां निवडून हाडटले ही आमकां आशा आसा, ही आमकां गॅरंटी आसा. टोटल आज कितले रिकॉर्ड झालेले असतात? आज कितले रिकॉर्ड झालेले? आय 26 प्लस 633 जाला. सो आणि 7 उरता. तो 7th हे विकेंड म्हटल्यार सगळे आमचे मॅक्झिमम आसा चडशे करून 40 आहा पळय तो आमचो टार्गेट आसा बाय दीस सॅटर्डे ऑर संडे आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता. तुझे नाव कितें नाव? येतले फाल्यां परवा एक लिस्ट आसा, 14 तारखेक लिस्ट आसा, भितर म्हाजें नांव आसतलें एंड दॅट इज फॉर शुअर. सो 14th मॉर्निंग नाजाल्यार आफ्टरनून आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली तेतून म्हाजें नांव 100% आसतलें ऑन 14th. No, but the leader always leads from the front. Why you are that last? या तो दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. कित्याक आमच्या कडेन पयशे ना ही पॉलिटिकल गेम करपाक, बट वी हॅव सम मायंड, सो वी हॅव एप्लायड दॅट. सो तेका लागून दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी आनी तेका लागून म्हाजें नांव मातशें लेट येता.